70तलो माकड ताप पेडण्यां सिंधुदुर्गा मेरेन पावलो. दारबांदोड्यां मेल्ले माकड मेळ्ळ्यात आनी आतां माकडाचो ताप सावयवेरेंच्या लोकांक सुरू जाला. थळावे सांगता ते प्रमाण 6 माकड दुबावीत मेल्यात. फॉरेस्टाच्या स्टाफान येवन खंय एका माकडाचो सुरवातीक विलो लायिल्लो तितलोच. ताका आमच्या एरियेन भाणगे म्हणटा ते आमच्या एरियेन थंय एक माकड मेलो तेन्ना आमी फॉरेस्टाक सांगलें. फॉरेस्टाचे मनीस येवन तांणी थंय ताका उजो लायलो आनी तो उलपयलो. आनी मागीर तो सगळें पब्लीक जातकर हांगा आयटींतल्यान आमकां दोतोर आयले आनी म्हणपाक लागले की हांगा कितें कितें जालां. मागीर ते म्हणपाक लागले की हें करुया कितें आमी इंजेक्शनां हाडटा, तुमी सगळ्यांक सांगा. ते प्रमाणे आमी सगळे वेलकास आनी खेडे हे प्रमाणे आमी सगळ्यांक सांगलें. 15 तारखेक ते येवन हांगा डोस दिले सगळ्यांक. कितले लोकांक सुमार? सादारण 195 लोकांक सुमार डोस दिले. आतां परत 15 तारखेक दवरल्या. दोतोर येवन हांगा सगळी तपासणी करून गेले. माकडाचो एक कितें कुडको व्हेल्लो तांणी ते पयलीं खंय ते अजून काय पर्यंत कांय येवना. ते खातीर तांणी आतां परत हें केलां की इंजेक्शनां करुया. अशें पयलीं एक डोस जालो 15 तारखेक. थोडे मातशे भयाबीत जाल्या, पूण आतां हें दोतोरान सांगत मेरेन आतां तर भंय बी तसो कांय ना. वेलकास सादारण 40 घरां आसा आनी थंय सादारण 35 घरां आसा. हेल्थान त्या वाठारांत वाशिनांची मोहीम सुरू केल्या. आतां मेरेन सावयवेरें 195 जाणांक माकड तापाची वाशिनां दिल्यांत. 15 एप्रिलाक खंय आनीकूय लोकांक दितले. मात फाटलीं 2-3 वर्सां जालीं 70त सुरू जाल्लो माकड ताप एका तालुक्यांतल्यान दुसऱ्या तालुक्यांत पातळटा तो आडावंक सरकार अजून कसलोच ठोस उपाय करता असो दिसना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू.